डॉक्टर भूषण गोविंद जोशी तशीच त्याची घरकान डॉक्टर आमचे ज्योती जोशी खरे मनापासून आमकां सगळ्यांक खूब खूब आनंद जाले. एक डॉक्टरेट मेळप म्हणल्यार ऑनररी डॉक्टरेट म्हणजे आतां ताका आमकां डॉक्टर म्हणचें पडलें. अभिमान इतलो आमकां सगळ्यांक भोगलो कित्याक इतली सेवा तेजे 4 जनरेशनान दामबाबाची करीत आयिल्ले आसा. आनी याज्ञिकी पुरोहीत म्हूण ते जेन्ना काम करता आदी पसून कशें चलताले ते रीत रिवाज पालन करून देवाची पद्दतशीर सेवा कशी करपा जाय ते करीत आयिल्ले आसा. आमकां सगळ्या वास्कोकारांक खबर आसा. पूण जेन्ना ताका डॉक्टरेट दिली खरें रेकग्निशन एक अमेरिकन युनिवर्सिटी जी पॉंडिचेरी तेंचें हें आसा थिंगासून रेकग्नायज जावप म्हणल्यार खऱ्यांनी एक व्हडलें काम तेणें केल्लें आसा. हांव समजतां दामबाबाचो एक व्हडलो आशिर्वाद तांकां मेळ्ळलो आसा. तेच भाशेन आनिकूय व्हडली खुशी तेजी घरकान्न गेले 22 वर्सां मायज मराठी लिटरेचरान काम केल्लें आसा. व्हडलें योगदान आसा मराठी वयर काडपाक, मराठी भाशे खातीर काम करपाक. आनी जे अर्थान तेणी काम केलां तेच युनिवर्सिटी दिसले ऑनररी डिग्री तांकांय फावो जावची म्हणून आमी सगळे एक जावन हो हे मुद्दम फंक्शन घडोवन हाडलें. तेंचें अभिनंदन करपाक, तेंचें फेलिसिटेशन करपाक, तांकां मान दिवपाक. आनी जो मान सन्मान जे बरें काम करता समाजा कडेन सून सदांच येता. इनफॅक्ट हांव म्हणटा हें फंक्शन मातशें डिले जालें. हांव ऑस्ट्रेलिया गेल्लो हॉलिडे आहा ताका लागून मातशें डिले जालें. जे दिसा हांव वयतालो तेन्नाच म्हाका बातमी कळ्ळी. पूण हांवें डिसायड केलें हांव जेन्ना परत येतलो फर्स्ट म्हाजें फंक्शन जातलें तेंचें अभिनंदन करपाक, तांकां मान सन्मान दिवन तांकां लोकां कडेन सून एक नवे तरेन एक येवकार दिवपाक की समाज विसरूं ना. देवाचे तरी तुमी बरी भक्ती करपाक सगल्यांक संद दिता, तुजी खरें तोखणाय करपाक जाय. हें आमचें डॉक्टर भूषण जोशी सदां करीत आयिल्लो आसा. हांव ताका सल्यूट करतां. घरकान्नीकूय सल्यूट करता. मराठी लिटरेचरान व्हडलें योगदान तुजें जें आसा ताकाय रेकग्निशन मेळ्ळें. हांव तांकां परत नमस्कार करून समजता तेंचें एक उदाहरण म्हूण दुसऱ्यांनीय घेवचें. आनी तेन्ना जेन्ना आमी देवा कडेन सारके प्रार्थना करून बरे विचार घेवन वयता आनी ते पावता हांव समजता ते कनेक्शन कशें आसता देवा कडेन एक वायरलेस सिस्टम ते करता आमकां कनेक्ट. देवा कडेन बरें तें मागता आमचे वतीन आनी तेन्ना खऱ्यांनी आमी मागता तें देवा कडेन सून साकार जाता आनी देवूय प्रसन्न जाता. हें तो बरें काम करता म्हूण ताका तेज्या कुटुंबांनी तेज्या दोगांय भुरग्यांक आनी आख्खे परिवाराक हांव खूब खूब देवा कडेन आशिर्वाद मागता. आनी हें बरें काम दोगांयनी करीत रावचें म्हूण हांव ते कडेन मागता आनी समाजानूय एक बरेंपण हाडीत रावचें म्हणून. नमस्कार, श्री दामोदराला नमन. या ठिकाणी सरांनी जेव्हा आज सकाळीच सांगितलेलं होतं की तुमच्या दोघांचाही आज सन्मान होणार आहे. खरं तर ही आमच्यासाठी, कारण आमच्या माणसाने दखल घेतलेली होती आणि आपल्या माणसाने जेव्हा ही दखल घेतली तेव्हा तर खरंच खूप आनंद झालेला होता. कारण देश विदेशातून सुद्धा फोन आले. त्याच्यानंतर गोवेकरांचा शुभेच्छांचा वर्षाव झाला. पण अशा प्रकारचा हा कौतुक सोहळा प्रथमच सरांनी मोविन सरांनी या ठिकाणी आयोजित केलेला होता. आणि खरंच त्याचा खूप अभिमान वाटतो की म्हणजे आपल्या कार्याची दखल घेणारे सुद्धा समाजात आपल्या कार्यकर्ते आहेत, राजकीय कार्यकर्ते आहेत आणि अशा प्रकारची दखल घेणं खरंच माझ्यासाठी तरी खूप आनंदाची गोष्ट. मला खूप आनंद आहे दोघांनाही की विचारात विचार करून आणि घेऊन आमदार मोविन सरांनी जे काय दखल घेतली आहे आणि आज इथे जो काही सन्मान आमचा दोघांचा केलेला आहे. मला माझ्या क्षेत्रात आणि तिला आपल्या क्षेत्रात त्याचा आम्हाला खूप आनंद आहे. आणि सगळ्या वास्कोवासियांना संबंध गोवेकरांना आनंद झालेला आहे. शुभेच्छांचा वर्षाव भरपूर झाला आमच्यावर आणि हा जो काही कार्यक्रम इथे केला त्यामुळे आम्हाला खूप चांगलं वाटलं. आणि मी प्रथम देव दामोदर ग्रामदेव यांना जे काही आभार मानतो देवा दामोदराचे आणि आमचं जो काही वडिलोपार्जित जे
काही क्षेत्र चालू आहे त्या सगळ्या वयस्करांनाही मी ते वंदन करतो आणि Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.